गांधी चोर है। एक दो कांग्रेस को फेंक दो, एक दो कांग्रेस को फेंक दो। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में शोर है। राहुल गांधी चोर है। एक दो कांग्रेस को फेंक दो, एक दो कांग्रेस को फेंक दो। अमित भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अमित भाई शाह जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अमित भाई शाह जी तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता युवा मोर्चाचा भारतीय जनता युवा मोर्चाचा भारत माता के भारत माता के एक दो कांग्रेस को फेंक दो, एक दो कांग्रेस को फेंक दो। गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में शोर है। राहुल गांधी चोर है। भारतीय जनता पार्टीचा अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। एक दो कांग्रेस को फेंक दो, एक दो कांग्रेस को फेंक दो। बोलो बोलो भारत माता के जय, भारत माता के अरे एक दो कांग्रेस को फेंक दो, एक कांग्रेस को फेंक दो। मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। अरे एक दो कांग्रेस को फेंक दो, अरे एक दो कांग्रेस को फेंक दो, अरे एक दो कांग्रेस को फेंक दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, राहुल गांधी को फेंक दो। एक दो कांग्रेस को फेंक दो, एक दो कांग्रेस को फेंक दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। एक दो कांग्रेस को फेंक दो, कांग्रेस को फेंक दो। अरे एक जिलेबी तेल में राहुल गांधी जेल में, एक जिलेबी तेल में राहुल गांधी जेल में, एक जिलेबी तेल में राहुल गांधी जेल में। गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है। कांग्रेस के सामने मोदी झुकेगा नहीं साला। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा बोला बोला भारत माता की भारतीय जनता युवा मोर्चाचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, एक दो कांग्रेस को फेंक दो, एक दो कांग्रेस को फेंक दो। आंबेडकर ने रस्ता दिखाया, कांग्रेस ने भटकाया, आंबेडकर ने रस्ता दिखाया। कांग्रेस ने भटकाया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। एक दो कांग्रेस को फेंक दो, एक दो कांग्रेस को फेंक दो। भारतीय जनता पार्टीचा सगळ्यांक समेस्त गोंयकारांक आयज गोंय राज्य मोकळीक राज्य परबेव आणि
आयज एकठांय जाले आसा ह्या गोंय प्रदेशच्या काँग्रेस कार्यालया समोर तो काँग्रेसीचो आणि राहुल गांधी आणि तांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचो निषेध करपाक सगळ्यांक खबर आसा की सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या 2 दिसां जे काँग्रेसीन जो रॅकस जो पार्लिमेंटान जो केल्लो आसा तो रॅकस तुम्ही सगळ्यांनी पळयला. आंबेडकर हे आर्किटेक्ट हे आमच्या घटनेचे शिल्पकार म्हणून वळखले गेले वता. त्या आंबेडकराच्या संदर्भात वेळोवेळी तांचो जाल्लो अपमान, तांची जाल्ली ज्या काँग्रेसीन केल्ली सामके धुळदाण आणि तांचो केल्लो तांच्या नावाचो वापर करून आपले सत्ते खातीर केल्ले हे सगळे आमचे सगळे गोंयकारांनी न्ही सगळे देशान पळयल्ले आसा. काल आणि पयर आणि आज पार्लिमेंटाच्या या संसदेचेर ज्या प्रकार जे काँग्रेसीन आणि राहुल गांधीन केल्ले आसा ते सगळे ताचो आमी निशेध करता. आंबेडकरान संविधानान भितर अनेक तरतुदी केल्ल्यो. ते आंबेडकर ह्या भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आसा. त्या भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकाराचो नेरून वेळोवेळी ताचो अपमान केल्लो आसा. आणि अशे अपमान इतलोच करू ना की पंडित जवाहरलाल नेहरू हे काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आशिल्ले. त्या काँग्रेसचे सर्वेसर्वान तांकां कॅबिनेटांतल्यान तांकां राजिनामो दिवपाक भाग पाडले आणि तांच्यांनी मागीर तो राजिनामो दिलो. मागीर जेन्ना बाय इलेक्शन जेन्ना जालें त्या वेळाचेर हेच पंडित जवाहरलाल नेहरू जे आसा तांच्यांनी ते बाय इलेक्शनाच्या वेळार तांच्या विरोधान काम केलें आणि तांकां उडोवपा खातीर प्रयत्न केलो आणि 2दा तांच्यांनी उडयलो. येदे व्हडले संविधानाचे शिल्पकार पण तांकां मान राखपाची सुद्दां काँग्रेसीन केन्नाच धैर्य दाखयलें ना. तांकां भारतरत्न ही पदवी आसतली किंवा तांचे मऊ ह्या मध्य प्रदेशांत तांचें जन्मस्थान आसतलें किंवा चैत्यभूमी आसतली त्या भुमीचेर तांकां प्रोटोकॉल दिवपा सारकें आसतलें. तांचे लास्ट रायट जाल्ले त्या वेळाचेर सुद्दां स्टेटीच्या संदर्भांतल्यान तांकां प्रोटोकॉल दिवपा आशिल्लो तो सुद्दां तांच्यांनी दिवना. म्हणजे मागीर व्ही.पी. सिंगाचे जेन्ना सरकार 1990 आयलें त्या वेळाचेर त्या भारतरत्न तांकां पदवी दिवपाक दिली. पण काँग्रेसीन केन्नाच तांचा हें केलो ना, सन्मान केलो ना, केन्नाच केलो ना. वेळोवेळी तांचो अपमान केल्लो आसा. आणि हें पयर अमित शाहजीन पटलाचेर शिस्तबद्ध रित्या सगळे दाखल्या सकट सगळे दाखोवन दिल्ले आसा. म्हणजे त्या वेळाचेर जाल्लो पत्रव्यवहार, त्या वेळाचेर जाल्ले जे कॉरस्पॉन्डन्स आसा ते सुद्दां तांच्यांनी पटलाचेर दवरलें. त्या वेळाचेर म्हणिल्लें आसा की पंडित जवाहरलाल नेहरून बरयल्लें आसा की आंबेडकर आसा तो आमकां कांयच कामाचो ना, पण दुसरो कोण तरी असं जाल्यार राजा जो आशिल्लो ताचे बद्दलचे इल्लें जाल्यार आमच्या पक्षाक नुकसान जातलें हें तांणी बरयल्लें आसा. म्हणजे तांची मानसीक स्थिती आणि तांचे बद्दलचे मत कितें आसा तें आमकां कळटा. आणि म्हणून अशें जेन्ना ताची लज काडली म्हणजे काँग्रेसीची जेन्ना लज काडली, काँग्रेसीचे सगळे पुराव्या सकट जेन्ना अमित शाहान जेन्ना हें सगळें केलें त्याच वेळाचेर एक बेश्टोच कसलो तरी आरोप करून आंबेडकराच्या संदर्भांतल्यान आमी अपमान केलो म्हणून तांच्यांनी व्हडलो रेकस केलो. आणि उलट्या चोराच्या बोंबा त्या प्रमाणे आयज ते सगळे बावटे बिवटे घेऊन सगळे वताले. आणि ह्या राहुल गांधीन आयज सगळ्यांत जर नीच जर काम खंयचे जर केल्लें आसा जाल्यार एक बायल आसा जी नागालँडाची MP आसा ती पी कोणाक तिका तिचे आंगार वचप, तिका मातशें ढुकलप आणि तिने आपली रिटर्न कंप्लेन आसा ती सभापती कडेन दिल्ली आसा. त्याही बरोबर आमचे 2 खासदार जे आसा त्या खासदार थंय निदर्शनां करताले ते अग्रवाल आणि दुसरो सारंगी हांचे आंगार गेलो आणि तांकां धक्काबुक्की केली. आमी ह्या सगळ्या घटनेचो निशेध करतात आणि इतलेंच जालें ना जाल्यार थंय वचून तांच्या फुड्यान वचून हय तुवें पयलीं धक्को दिलो आमी धक्को दिलो आपल्यान केलें हें वाक्य आसा तें आज आमी सगळे टीव्हीचेर पळयता कंटिन्युअसली चालू आसा. अशें हें नीच वर्तणूक राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा आणि ह्याच बरोबर काँग्रेस फ्रस्ट्रेट जाल्ली आसा आणि तांकां कितें करूं कांय कळना. कारण माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह तांकां धू धुतात आणि अशा वेळाचेर ह्या गोंयच्या हातून सुद्दां आमी अमित शाह जे केल्लें आसा तांकां आमचो पूर्ण सपोर्ट आसा. आणि म्हणून आमी म्हणटात अमित शाह तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है. आणि काँग्रेसीचे ह्या वर्तणुकीचो आमी निशेध करपाक आयज आमी हांगसर जमिल्ले आसा आणि तांचो आमी निशेध करता. आणि बाबासाहेब आंबेडकरान संविधानान जे आमकां जे राज्यघटनेन जे कितें आमकां अधिकार दिल्ले आसा तांचे आमी तांचो सन्मान करता, तांचे आमी ऋणी आसा आणि तांकां लागूनच आयज हो देश ह्या संविधानाच्या मार्फत सिस्टमॅटिकली चलता. आणि आमकां इतलें सांगपाचें आसा की तांचे पितळ उगडे पडत आसा
तांचे सगळे कारनामे वयर येत आसा आणि अशा वेळाचेर सगळे जनतेकडे मागता की पूर्णपणे अभ्यासात तुम्ही बी अभ्यास करता हे जाणून घेवचें की आंबेडकरान जे आमकां दिल्लें आसा ताजो आमी योग्य सन्मान केल्लो आसा ताका वेळोवेळी ताजे म्हणजे महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस जेन्ना UK गेले तेन्ना सुद्धा थंयचे तांगेली ते विकत घेतले आणि थंय तांच्यांनी मेमोरियल केले म्हणजे हाचेर तुम्ही विचार करा कोणे केले ते संविधान दिवस आम्ही केलो 75व्या वर्साच्या वेळाचेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन तांचे यादस्तीक लागून हे संविधान दिवस साजरो करपाचो ठरयलो 26 नोव्हेंबराचे दिसा जे संविधान 26 जानेवारीक मागीर जे जाल्ले ते 26 नोव्हेंबराचो तो दिवस आमी ठरयला संविधान दिवस आणि ताज्या हातूंत यादीक आमी आंबेडकराच्या यादीक लागून आमी हे सगळें जी सत्ता त्याच बरोबर घटनेन फुडें वचपाचें जे काम चलता ताका आमी फुडें वता आमी परतून एकदा सगळे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते तरुण तशेंच गोंयकार ज्या काँग्रेसचो आमी निशेध करता आणि तांचे जे कारनामे आसा ते आमी सगळे गोंयांत लोकां मेरेन पावयतले असो आमी प्रण घेतिल्लो आसा आणि त्याच बरोबर आमी जे भारतीय जनता पार्टीन जे बरें काम केल्लें आसा जे आंबेडकराच्या प्रती तेंय बीन आमी डिजिटल मार्फत आसतले पत्रकाच्या मार्फत आसतले आणि बाकीच्या सगळे साधनाच्या मार्फत आमी लोकां कडेन पावयतले बोलो भारत माता की अमित शाह जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं अमित शाह जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं 1 2 1 2 कांग्रेस को फेंक दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद गली गली में चोर है राहुल गांधी चोर है एक जिलेबी तेल में राहुल गांधी जेल में एक जिलेबी तेल में राहुल गांधी जेल में अम्बेडकर ने रास्ता दिखाया कांग्रेस ने भटकाया अम्बेडकर ने रास्ता दिखाया कांग्रेस ने भटकाया भारत माता की जय संगीत भारतीय जनता पार्टीचा आयज सगळ्यांक खबर आसा की आयज आमी हांगा कित्याक जमलेले आसा फाटले 2 दिवस जो विशय चल्ला म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी आयज जशें आमचे दामोबाईन म्हटलेलें आसा की काँग्रेस पार्टी खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाल्लेली आसा तांचे कडेन कसलेच मुद्दे ना आयज पार्लमेंट सुरू आसा आनी पार्लमेंटान तुमी पळयलात ते खंय तरूच कसलोच मुद्दो घेवन मुखार येयलेले ना आनी खंय तरी बेश्टेच लोकांक दाखोवपाक लागून आमी कितें तरी करता म्हणून कसलो तरी विशय घेवन एक आमचे अमित शाहजी होम मिनिस्टर जे भाशण करताले त्याच्या भाशणाचो एक 5 काय 10 सेकंदाचो एक व्हिडिओ घेवन त्या लोकां मुखार तो सर्क्युलेट करून खंय तरी लोकांक मिसगायड करता तो व्हिडिओ खरो पळोवंक गेल्यार एक 9 मिनटाचो काय 10 मिनटाचो व्हिडिओ आसा आणि तो कंप्लीट जर व्हिडिओ कोणी पळयला आसा जाल्यार त्या व्हिडिओन तुमकां कळटले की कशें काँग्रेस पार्टीन जे आमचे बाबासाहेब आंबेडकर आहात त्याचे कशें अन्याय केलेलो आसा त्याचे जेन्ना विशय जेन्ना येयलेले आसा त्या विशयाचे ते कशें हे केल्लेले आसा तेंच्यांनी दावडून दिल्लेले आसा ते आयज आमकां दिश्टी पडटा आमचे होम मिनिस्टर ते उलयतना ते कळटा खंय तरी लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न सुरू आसा आमी फाटल्या दिसांनी पळयल्ले जेन्ना पार्लमेंट इलेक्शन जाल्ले तेन्ना सुद्धा खंय तरी संविधान खतरे में आरक्षण खतरे में अशें करून विशय करून तेणी लोकांक मिसगायड करून थंयसर सुद्दां वोट घेवन थोडे सीट काडलेले आसा पूण जेन्ना महाराष्ट्र इलेक्शन जालें आमी पळयलें की महाराष्ट्र इलेक्शनाक लोकांनी आमकां सांगलें की तेन्ना आमकां मिसगायड केलें पूण आतां आमी मिसगायड जावपाचें ना म्हणून कित्याक लोकांक सगळ्यांक पटलेलें आसा की BJPचें सरकार येयलें संविधानाक खंय तरूच हात लायिल्लो ना आयज संविधान आसा तसो आसा आनी वयल्यान आनीक स्ट्रॉंग जाल्लो आसा पूण खंय तरी काँग्रेस पार्टी मिसगायड करता तुम्ही पळयलें आसतलें की बाबासाहेब आंबेडकराच्या नांवान जेन्ना भारतरत्न दिवपाचो प्रश्न तांकां जाल्लो तेन्ना खंय तरी काँग्रेस पार्टी ही पयली आसली ती अपोज करपा खातीर जेन्ना जो हे आसले आमचे फर्स्ट कॅबिनेट आसले त्या कॅबिनेटान बाबासाहेब आंबेडकर आसले आनी बाबासाहेब आंबेडकरान काही विशय नेहरू मुखार दवरलेले आनी ते विशय जेन्ना जागना तेन्ना बाबासाहेब आंबेडकर ते हितूनसून भायर सरलेले आनी तेच्या उपरांत जे इलेक्शन जाले ते इलेक्शन जेन्ना बाबासाहेब आंबेडकरान कॉन्टेस्ट केले त्या इलेक्शनाक सुद्दां तांकां उडोवपी आसलो तो काँग्रेस कॅन्डिडेट आसलो आनी खुबश्यो गजाली आसा ज्यो काँग्रेस पार्टीन तेंच्या अगेन्स्ट केल्ल्यो आसा पूण भारतीय जनता पार्टी आसा ही पयलींच्यानूच बाबासाहेब आंबेडकराची समर्थक जावन आसा जेन्ना बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती जाता म्हाका दिसता प्रत्येक बुथाचेर भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो ती जयंती सेलिब्रेट करता आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या घरान बाबासाहेब आंबेडकराचो फोटो आसतलो आमचे प्रत्येक कार्यकर्ते व्हडा उमेदीन सांगता की ते खंय तरी आमचे जनक आसा ते आमच्या खातीर देव आसा पूण खंय तरी आयज काँग्रेस पार्टी लोकांक मिसगायड करता आयज आमी हांगा उपस्थित आहा की काँग्रेस पार्टीचो निशेध करपाक लागून कित्याक काँग्रेस पार्टी
काम काय ना तेंच्याकडे फक्त लोकांक मिसगायड करपाचे काम करीत आसा. भारतीय जनता पार्टी जेन्ना सत्तेन येयली बाबासाहेब आंबेडकराचे जे विशय करपाक जाय आसले ते खऱ्या अर्थान कोणी विशय केल्लेले आसा तर ते भारतीय जनता पार्टीन केल्लेले आसा. 5 तीर्थस्थान हे कोणी जर केल्लेले आसा नाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीन केल्लेले आसा. काँग्रेस पार्टीक हांव एक आव्हान करता की तेंच्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरा खातीर कितें केलां ते लोकांक सांगपाची गरज आसा. असले नाका जाल्लेले विशय घेवन खंय तरी पार्लमेंटान थंय भंग घालून आनी टायम वेस्ट करप. पार्लमेंट म्हटल्यार कितें आसता की म्हत्वाचे विशय आसता ते जनतेचे विशय आसता ते विशय त्या पार्लमेंटान जाता आनी थंय खंय तरी टायम वेस्ट करप कित्याक तेंचे कडेन कांय विशय नासले कारणान टायम वेस्ट करता. तेकाच लागून आयज आमी युवा मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते हांगा व्हड संख्येन आयज काँग्रेस पार्टी तशेंच राहुल गांधीचो निशेध करपाक लागून हांगर आयज उपस्थित रावलेले आसा. तर राहुल गांधी मुर्दाबाद, काँग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चाचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता युवा मोर्चाचा भारत माता की कांग्रेस को फेंक दो. कांग्रेस पार्टी भिखारी. कांग्रेस पार्टी भिखारी. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा